सुरवातेक आमी गायन करुया. गायनाचो अंक A10. देवा मुखार उबो रावच्या. देवा मुखार उबो रावच्या, आमचे मोदल्या फावो कोणा, फावो नासतना फुग्या मोगान, देवान आमकां एकठांय केल्या. फावो नासतना फुग्या मोगान, देवान आमकां एकठांय केल्या. ताचे उतर कानार पडोन, साल्याची वो कोणू सुरोन, कशें आमकां जिवीत करच्याक आयज देव आपसो उलयतलो. कशें आमकां जिवीत करच्याक आयज देव आपसो उलयतलो. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या देवा बापाची आणि आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. अपूर्वाच्या भयणी भावांनो, आमचे कुटुंब आमकां एक देवाचे देणे. आयज ह्या देवाच्या देण्यान भुरगीं बालां आवय बापायची खेरीत गिरेस्काय जातात. भुरगीं देव दिता आनी ही भुरगीं देवानूच फावो केलोले सोयमा परमोणे येवजणेन जल्माक येवंक जाय म्हूण आमची पवित्र सभा आमकां बोगोर बोगोर उगडास कोत्ता. मारयेन बरो तो वांटो विचून काडला. हो विशय मनान दवरून आयज आमी सोयमा परमोणे कुटुंब येवजोन प्रचाराचो आयतार पालता. दर एका काजारी जोडप्यान सोयमा परमोणे कुटुंब येवजोन विचून काडप म्हणजे मारये भाशेन बरो तो वांटो विचून काडप. तर सोयमा परमोणे देवाची येवजण मानून घेवन आपले कुटुंबीक जिवीत पवित्र आनंदभरीत आनी जिवाल सांबाळूंक कृपा आनी बोल हे मिसाचे बेटयेन मागुया. आणि पवित्र भेट आमकां सगल्यांक फायद्याची जावंक. आजचे भेटेंत आमी वांटो घेता आसतना आमी सगळीं देवा मुखार किरकोळ पातकी म्हूण ओळखून घेवया. आनी सगल्या आमच्या पातकांची दूख धरून म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणानो, म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तनान विचारून वायट धरून बरें सुरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भगिवन सदांच अंकवार मारी सगल्यांक दोतोरांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकूत कोर, सोमिया काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोमिया काकूत कोर, सोमिया काकूत कोर. मोहिमा देवाकून सोर्गी आणि शांती त्याच्या इष्टा संवसारी सर्वेस्परा देवाक सोर्गीच्या राया सर पदवेदार देवा बापाक आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुज्या दरबारा पासत आमी तुका वाखाणटा. सुम्या जेजू क्रिस्ताक बापाच्या एकल्याच पुताक सुम्या देवाक देवाचे शिरे तू संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकलूत कर. तू बाबाच्या उस्याक बसलाय
आमची मागणी आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या संगाती देव बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ताक एकलोच पवित्र एकलोच ईश्वर एकलोच परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया. आजचे दिन वाचणीचे बलिदान बेडीत हा जेवे डिसोजान ताची फामील तांचे पासत बेटीत आमी मागता. तशेंच मागता आयज आपलो वाडदीस समारंभात ॲशली पेरेरा आनी सिसिलिया रॉड्रिगेज तांचे खातीर देवान तांचेर केलेत आशिर्वाद घालूंक आनी सगल्या देड्यान आनी कृपेन तांकां भरूंक तांचे पासत बेटीत आमी मागता. कोणवाड्या बापा, तुज्या भुरग्यांचेर दोयाळ दिश्ट घाल. तुज्या कृपेच्या देण्यांनी तांकां ओदीक ओदीक भर. बोवार्थान बोरमाशान आनी मोगान तांकां उर्बेवंत कर आनी तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक तांकां तीर आनी जागृत करून दवर. ह्या आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो कोलो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याचे एकपणान जी येता आनी रात चोरयता देवा सासणाच्या सासणाक आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी मामरेच्या शिंदूर रुखाशी आब्रामाक सोर्वेस्पो दिश्टी पडलो. आब्राम दिसाचे चड गोरमेच्या वेळार तोंबूच्या दारार बसलोलो आसलो. वयर पळोवन आपणा बोगलेक तेग मनीस उबे आसलोले ताणें देखले. तांकां पळयना फुडें तोंबूच्या दारायलो उठून तो तांकां मेळूंक देवलो आनी दोमनी सोरपटून ताणें म्हणलें, सायबा, हांव तुका मानवला जाल्यार तुज्या चाकरा सोरशिलो कोडसरूं नाका म्हूण हांव प्रांता. म्हाका इल्लेशें उदक हाडून दी. तुमी तुमचे पांय धुवात आनी रुखा पोंदाक आड पडात. इल्लो उंडो हाडटा आनी तुमी फुडें वेचे आदीं तो खावन गोठाय घेयात. ह्याच पासत तुमच्या चाकराच्या घोराशी तुमी पावतल्यात. तांणी म्हणलें, बरें, तुका जाय तशें कर. म्हणटोच आब्राम सारा रावताली त्या तोंबूशी तिका सांगूंक सोदीत गेलो. ताणें म्हणलें, सात कोण पिठाची 3 मापां मोळ आनी भाकरी कर. उपरांत गोरवाशी दावून ताणें एक तोणतोणीत आनी बरेंशें पाडकुलें घेतलें आनी सेवका लागीं दिलें. ताणें तें रोखडेंच रांदलें. तेन्ना दोय, दूद आनी रांदलोलें पाडकुलें घेवन ताणें ती तांचे मुखार मांडली. ते जेवूंक लागले आनी तो तांचेशी रुखा बोगलेक उबो रावलो. तांणी ताका विचारलें, सारा, तुजी बायल खंय आसा? ताणें जबाब दिलो, ती भितर आसा. तेन्ना पावण्यान म्हणलें, फुडल्या वर्सा चुकोयनासतना हांव तुमगेर परतून येतलो. तेन्ना साराक तुजे घोरकान्नीक एक भुरगो जातलो. देवाचें उतोरें. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्परा तुज्या तोंबून बिराड करूंक कोणाक ताकत? सगलीं म्हणुया. सर्वेस्परा तुज्या तोंबून बिराड करूंक कोणाक ताकत? चुकी विणेन भोंवतात
न्यायनितीन चलतात, कालसान थावन सोत उलोयता, आपले जिबेन पेल्याचेर बोगलाटा घालिना, असल्यास मनशांक जबाब सर्वेस्पोर तुज्या तंबून बिराड करूंक कोणाक ताकत, पेल्याक कसलेंच वायट करिना, आपल्या बाबाचेर लोचांडां घालिना, खोट्या नोश्त्या मनशांक कांटायलता, पूण सर्वेस्पोराची भोक्ती करतल्यांक मानान लेखता, असल्यास मनशांक जबाब सर्वेस्पोरा तुज्या तंबून बिराड करूंक कोणाक ताकत, उश्णें दिता वाड घेना, लोन्स खावंक कबूल ना, निरपराध्यांक वायट करिना, असल्यास मनशांक जो मनीस असो चलता तो थीर आसतलो सदांकाल, जबाब सर्वेस्परा तुज्या तंबून बिराड करूंक कोणाक ताकत. भाग्यवंत पावलून कॉलस्कारांक बरयल्ले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, तुमचे खातीर हांव आतां कोश्ट सोंसता ते कुशालकायेन सोंसता आनी हे भाशेन क्रिस्ताच्या कोश्टाक कितें उणें आसा ताचें माप ताचे कुडी खातीर म्हणजे पवित्र सोबे खातीर हांव म्हजे कुडींत भरून हाडटां. तांकां आपलो संदेश परगट करचें काम देवान म्हजे आदीन केलां तेन्ना थावन हांव पवित्र सोबेचो चाकर जाला. ह्या काळांच्या आनी पिणकेच्या औरंबाक थावन लिपोवन दवरलेलो गूट, पूण आतां देवाच्या भक्तांक तो दाखोळ केला. तो तांकां उक्तो करूंक आनी अणभवाट्यांक ताची पजोळीत महिमा दाखोवंक देवाची खुशी जाली. हो गूट म्हटल्यार तुमचे सोवे आसा तो क्रिस्त, मोहिमेचो बरवासाचो. ह्या क्रिस्ताक आमी परगट्टाव आनी ताचे सगळे जाणवायेन जेजू क्रिस्ता सोवें सगळी संपूर्ण जावचे खातीर सगळ्या मनशांक आमी शिकयताव आनी शिटकायताव. देवाचें उतर हें. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorvesporak, zuj, zuj, sorvesporak. Sorvesporak, zuj, zuj. Sorvesporak, zuj, zuj, sorvesporak. Sorvesporak, zuj, zuj. सर्वेस्पराक जोय जोय. बरें आनी उदार काळजान देवाचें उतर आयकून ते सांबाळटात आनी आपले तिरायेक लागून पीक दितात ती खरेंच सुभागी. Sorvesporak, zuj, zuj, sorvesporak. Sorvesporak, zuj, zuj. Sorvesporak, zuj, zuj, sorvesporak. Sorvesporak, zuj, zuj. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू एका गांवांत भितर सरलो आनी मार्था नांवाचे एके बायलेन आपल्या घरांत ताका सन्निमान केलो. तिका मारिया म्हटलेली एक भयण आसली. ती सुम्याचें उतर आयकूंक ताच्या पांयां लागीं बसून रावली. पूण मार्था घराच्या राटींनी बारी हारपीट जाताली. ताच्या फुड्यांत येवन तिणें फुडें जेवणाचो सगलो भार म्हजे भयणीन म्हजेरच सोडलो म्हूण तुका कांयच पडूंक ना. येवन हातबोट घाल म्हूण सांग तर तिका. आनी परती पाडून सुम्यान म्हळें, मार्था मार्था, कितल्या वस्तूची म्हूण दासती तुका, पूण थोड्योच वस्तू वयकूच गरजेची. मारयेन बरो तो वांटो वेचून काडला आनी कोणूच तिचे लागचो तो काण घेवचो ना. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये.
वाखाणणी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या भयणी भावांनो, एक फाटफूय एक रिलीजियस पोल घडोवन हाडलो. म्हणजे लोकांचे कितें म्हणणें आसा हे धर्मीक प्रश्न लोकांक घातलो. आनी तो प्रश्न असो आसलो, तुमी जेजूच्या दुसऱ्या येण्याचेर विश्वास दवरतात? डू यू बिलीव in the second coming of Christ? आनी जेन्ना तांचो जबाब ओय जाल्लो तेन्ना तांकां दुसरो प्रश्न असो आसलो, what would you do if Jesus was coming today? तूं कितें करतलोय जर जेजू आयज येता जाल्यार? जेजूचे दुसरे येणेचे आसा जाणां हाचेर विश्वास बाबा दवरता. तो जेजू आयज येता जाल्यार तूं कितें करतलोय? आनी ते म्हटल्या एका तरणाट्यान खंय जबाब दिवन अशें सांगलें, सिंपल, इट्स व्हेरी सिंपल, लूक बिजी मॅन, लूक बिजी. म्हणजे तूं एके भाशेन आपूण सगल्या राटींनी बुडलेलो आसा, वावरांत आसा हें दाखय, आपूण सगलोच बिजी आसा, हें जाल्यार पुरो. म्हणजे हातून उडला तातून बुडला, हें करता तें करता, ह्या वावरान त्या वावरान के भाशेन म्हजें सगळें जाल्लेलें आसा हें दिसल्यार पुरो. लूक बिजी मॅन, लूक बिजी. बाबा खरें म्हणल्यार हेंच एके भाशेन आमचे जणकिल्याची वळख कशी जाल्या. आमी एके भाशेन आमची सदांची वळख आमी जें कितें आमी मेळयला, वॉट वी हॅव अचिव्ड, ताचेर एके भाशेन आमचें दवरलेलें आसा. फक्त वावर आमकां म्हत्वाचो जाला. वॉट वी डू इज मोर इम्पॉर्टंट. आनी बाबा देखूनच घडये मारता भाशेन आमी ह्या संवसाराक आमी हे आमच्या जिवितांत येताना ह्या संवसाराचेर हाडिल्लेले आसतना मारता भाशेन घडये ह्या व त्या जायत्या वस्तूंची आमकां दास्ती. आयच्या वाचपांनी आमी भितर सरुया. बाबड्यानो, आयचें पयलें वाचप आमकां अब्रामाची खबर सांगता. तो ताच्या घरांत वाचून आयिल्ले तांकां पळयतना तो तांचे सवे एके भाशेन आंज्याचें रुपणें पळयता, देवाचें आसणें तांच्यान पळयता. आनी बाबड्यानो, ह्या मनशांक एके भाशेन देवाचे येवजणेक उक्त जावन तांकां ही मोगाची सेवा तो दिता. आनी बाबड्यानो, हे ताच्या सेवेंतल्यान देव ताका एक वर्तें देणें फावो करता. तांचे वरवीं तांकां सांगून दिता, म्हणटा दुसरे पावट आमी परत येतल्यो तेन्ना तुका भुरग्याचें देणें फावो जातलें. बाबड्यानो, जाणटे पिरायेक पावल्ले तांकां हे भुरग्याचें देणें सारा हें फावो जातलें म्हूण भाशेन भासायता. बाबड्यानो, आमी देवाचे येवजणेक जर उक्ते जाय जाल्यार, देवाचे येवजणेक एके भाशेन आमी आयते वन दाखयत जाल्यार आमच्या जिवितान चिंती नासलेल्यो आनी घडोवंक शकनासल्यो घडण्यो एके भाशेन घडोवंक शकता. इफ आय ओपन आवर हार्ट्स एंड मायंड्स टू गॉड, द इम्पॉसिबल कॅन हॅपन. सो भयणी भावनो, दुसऱ्या वाचपान आमी भितर सरुया. दुसऱ्या वाचपान भगवान पावलू आपणाचे जेजूचो अशें एक लागशिल्लेपण दाखयता, इज क्लोजनेस टू जेजस. आनी ह्या खातीर ताचे कश्ट एके भाशेन आपले करून घेता. आनीक ह्या कश्टान आपणाक आसा म्हूण एके भाशेन तो सांगता. बाबड्यानो, हे जिणेन फुडें उलयतना तो सगल्या भावार्थ्यांक तांची काळीज मोवन तांणी जेजूक मेळूंक देवाक दिव उक्ते जावंक आनी हे वरवीं तांणी सगल्यांक उक्ते आसूंक आनी सगल्यांक एके भाशेन मानून घेवंक तो तांकां उलो करता. आनी हे वरवीं सगल्या मनशांक मोगाची सेवा दिवंक तो आपयता. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां.
आनी अशें वर्तमानांत बाबड्यानो ह्यो दोन अस्तऱ्यो ह्यो दोन भयणी आमच्या दोळ्या मुखार दवरल्यात जेजूक ज्यो मारून घेतात मार्था आनी मारिया. जेजू तांचेशी आसतना मारयेची तोखणाय करतना मार्थाच्या वावर तो किकोंत करिना. पुढे हातूंत दोनी हातून घेवन कितें अदीक म्हत्वाचें तें पयल्या जाग्यार दवरूंक आनी देवाचें उतर आयकूंक तो भाशेन उलो करता. भणी बाबनो हे सगळें अशें जाल्यार आयज ह्या वातावरणांत आमी आमच्या जिविताक कितें घेवचें काय ह्यो तीन वस्तू आमच्या जिविताक आमी घेवया. पयले सुवातेर पयल्यो वस्तू पयल्यो जाग्यार दवरूंक आमी शिकुया. Let us learn to set our priorities right. बाबड्यानो कितें अदीक म्हत्वाचें तें आमच्या जिविताक अदीक आमी घेवंक आनी त्याचेर अदीक लक्ष घालूंक हे भाशेन आमी वावरुया. आनीक उखलून कितें अदीक म्हत्वाचें काय आमी मिसाचे भेटेंत वांटो घेवंक घरांत कुटुंबांत आमी जियेतना सांगाती मागण्याक आमी वेळ दिवंक आमी आमच्या खासगी जिवितान मागण्याक जागो करून जेजूक भेट करूंक वेळ दिवंक आमी ह्यो वस्तू पयल्या जाग्यार दवरुया. बाबड्यानो जेन्ना मागण्याक व देवाक आयकूं हे मौन एके भाशेन आमी उगडापे करता तेन्ना हे सगल्यो वस्तू आमच्या जिवितान बरे तरेन फुडें वता. दुसरे सुवातेर आमी ह्या संवसारांत जियेतना फुडे जायते दुसऱ्यांची निगा घेवची दुसऱ्यांची सेवा करच्यो बरो वावर जाय त्या भासांनी आमी करता. जावं फुडे म्हजें प्रोफेशन फुडे दोतोर जायत जावं फुडे हांव एक नर्स कशी जायत जावं फुडे हांव समाज सेवा करपी सोशल वर्कर जावं फुडे हांव पाद्री वा माद्री जायत एक गोंगळी कसो जावं हांव कुटुंबांत जियेतना म्हजी एक आवय बापूय कशी कुटुंबांत जियेतना जाय तो बरो वावर आमी करता. आनी बाबड्यानो ह्या दुसऱ्यांच्या बरेपणा पासत म्हज्या भुरग्यांच्या बरेपणा पासत जाय ती घडी आमी आर्पीट जाता. जाय तें तांकां बरें दिवंक तांच्या जिवितान खुशालकाय हाडूंक तांकां एके भाशेन बरे भलायकेचे देणे फाव करूंक आनी जाय त्या तोरांनी हें बरेपण तांकां फाव करूंक आमी जाय ती वावुरता आनी आर्पीट जाता. बाबड्यानो हें बरें काय पूण जेन्ना फुडें हें करून जायते फावटी आमी आमचो जीव उगडी खाबा जाता. वी गॅट एक्झॉस्टेड. आनी ह्या वेळार कितें करचें काय हे भाशेन आमी आमच्यो ज्यो आत्मीक वाट्यो आसात त्यो नव्यान हाडूंक जाय. वी शूड गेट आवर सेल्फ स्पिरिच्युअली रिचार्ज्ड. बाबड्यानो जेन्ना एके भाशेन आमी कितें वस्तू रोयता बॅटरीच्यो त्यो सप्लिमेंट्स ताका नव्यान बॅटरी घालूंक जाय वो त्यो चलता रिचार्जेबल जाल्यार त्यो नव्यान रिचार्ज करून ताचो उपयोग करूंक जाय. तेच भाशेन आमच्या जिवितान हें म्हत्वाचें. आमचे आत्मीक दिशेन आमी परत परत आमकां एके भाशेन रिचार्ज करची गरज. आनी बाबड्यानो हें आमी करूंक एके भाशेन आमी तो दिसा वावरूंक जाय. हें करूंक आमी जेजूक आयकूंक आमी वेळ करची गरज. बाबड्यानो जेजू सांगात हाडून ह्या वेळार ह्या वरवीं आमच्या जिवितान हे देणे आमी घेवंक एके भाशेन वावरूंक गरज. तिसरे सुवातेर आमी बरे आयकुपी जावया. लेट अस बिकम गुड लिसनर्स. बाबड्यानो सांगतात आनी अशें जाणारान देखून जायते म्हणलां जायते लग्न संस्कारान जियेतले देखून जायते आपले अनुभव वांटना अशें सांगतात की तांचो लग्नीक जिवीत एके भाशेन अदीक फुलवून जाला अदीक अर्था बरी जाला जेन्ना एकामेकाक आयकूंक ताणें वेळ केला. बाबड्यानो जेन्ना आयकपाचो गूण हो भोव म्हत्वाचो गूण हाका अदीक आमी एक भाशेन लक्ष दिवया. घरांत आमी जियेतना आमी आवय बापूय कशी आमच्या भुरग्यांक आयकूंक वेळ दिवया. आमी भुरगीं कशी घरांत जियेतना आमच्या वडिलांक आयकूंक आमी वेळ दिवया. घरांत घोव बायलां कशी जियेतना एकामेकाचे अश्न घोडी करतात तेन्ना दुसऱ्या म्हज्या सांगात्याक आयकूंक एक भाशेन आमी वेळ करुया. आनी बाबड्यानो हें करून आमच्या हितान आमी एकामेकाक हें बरेंपण हाडटले. जेन्ना आमी दुसऱ्यांक बरे तरेन आयकता
तेन्ना तांच्या जिवितान आनी कुटुंबान आमी खुशालकाय आनी बरेपण हाडटा तुरायज इस करपा आमकां हे भेटेन मागुया about going कांय वर्सां फाटीं अमेरिकाच्या देशान येसेन ताणें एक असो एक पोल काडलो म्हणजे लोकां लागीं ताणें विचार केलो आनीक ह्या प्रश्नाक जबाब जायत्या जाणांक विचारलो वॉट दे वॉन्टेड मोस्ट आउट ऑफ लायफ तांच्या जिवितान के भाशेन ती कितें उदीक खावून येतात वा तांच्या जिवितान तांकां उदीक कितें जाय हे जाय तांकां विचार केलो आनी भाव भयणानो जावं वेगळे धर्माचो जावं वेगळ्या जातीचो जावं वेगळ्या जातीचो जायत्या कडसून खंय होच जबाब तांचे कडसून आयकूंक आयलो सगळ्यांनी जायत्यांनी असो खंय जबाब दिलो वी वॉन्ट पीस ऑफ मायंड आमकां मनाची शांती जाय भाव भयणानो ही आमच्या जिवितान दुबाविरेत आमी सगळीं आवडेता ऑल ऑफ अस वॉन्ट पीस ऑफ मायंड आनी भाव भयणानो हें कशें आमी घेवन आयचो धर्म ह्या देखाव्यांत मार्था आनी मारिया ही देख आमच्या दोळे मुखार दवरता मार्था आमकां एके भाशेन देवाचें बरेपण उगडापे करता एके भाशेन जाल्यार मारिया आमकां दुसरे वाटेन दाखयता मारिया जेजूच्या पांयशी रावली म्हणजे आमी मागण्याक अदीक म्हत्व दिवंक जेजू लागीं सरूंक आनी देवाचें बरेपण आमी ओळखून घेवंक आनी आयकूंक वेळ करूंक आमकां वाट दाखयता लायफ ऑफ प्रेयर जाल्यार दुसरे वाटेन मार्था त्या वावराचें मत आमकां शिकयता म्हणजे आमकां लायफ ऑफ एक्शन म्हणजे आमच्या जिवितान आमी मागण्यांक आनी वावराक बरोबर वखद दिवंक मागण्याक पयलो सांगत दिवन हेर सगळे आमच्या वावराक आमी करूंक आमकां एक भाशेन आव्हान दिता आवयड्यानो हेच आमच्या जिवितान आमी करूंक वावरुया मदर तेरेसा आनी ताच्यो ते भयणीकूय ताणी एके भाशेन हो हावेस कसो आपल्या जिवितान घेतलो जाय तो समाजान बरो वावर करतात पूण हो वावर तांचो सफळ जावंक पयलींकूय एक वर जेजू सांग बाबयणानो असलेंच मौन आमचे मदें आमच्या जिवितान आमी आकारून हाडुया देवाक जेजूक आयकूंक आनी आमच्या जिवितान एके भाशेन अर्थ हाडूंक तेन्ना जेजूक आमी आयकता जेजूक आमी वेळ दिता तेन्ना हेर सगळो आमचो वावर फुलवंत जातलो हेर आमचे सगळ्यो दिसा दिसपटेचे चाली बरी हेर सगळो वावर आमी देवाचे येवजणे प्रमाणे आमी करूंक पावतले तर आयज हीच कृपा हे भेटेंत वांटो घेतना आमकां सगल्यांक फावो कर म्हूण ह्या वागण्यान ह्या मिसांत आमी मागुया
गवळी बापान नेमलेल्या फिरगोजीच्या फाब्रिकाचे आमचे समितीच्या वांगड्यांक वेळार एक कारभार दिवंक ही रीत आमी चलयता. प्रितीच्या भाव भयणांनो, फुडल्या 3 वर्सांक आमच्या फाब्रिकाचो कारभार चलोवंक बिस्मान नवे समितीचे वांगडी नेमल्यात. तांकां वेंचून काडल्यात. हो वावर तांणी न्हयच आपले एकमतीन आनी हुशारकायेन करूंक बोगोर मोगान प्रमाणीकपणान आनी उदार काळजान हो वावर वडविकेची खुणानूय बोगोर खालते चाकरेची जबाबदारी. आनी बिस्म साहेबाक खात्री आसा ते आपले वागणुकेंतल्यान देखीवंत क्रिस्तांव कशी गवायकी दितली म्हूण आपल्या हातांत घेवंक वेतात तो वावर तांणी बरे भाशेन पाळूंक आनी आमचोय सहकार तांकां दिवया. आतां वादविकार कसो बिस्म साहेबाच्या नांवान हो वावर तांच्या हातांनी घालतना तांणी तो देवाच्या मोगान आनी पवित्र सभेच्या आनी आमचे फिरगोजीच्या बोरव्याक करूंक आमी सगळीं तांचे पासत खतखत्यान मागुया. ह्या चारूय वांगडी ह्या युनिवर्सां खातीर वेंचून काडल्यात. For the financial training 1st of April 2022 to 31st March 2025. पादविकाराव वडील कसो हे वांगडी जेरोमिनो रॉड्रिगेस, पेडर फ्रांसिस फर्नांडीस, मिलिन जुजे डी सिल्वा आणि मारिनेला डॉलोरेसा de Souza. भाव भयणांनो, पवित्र सभा बाटा बेसांचेर आनी पयशांचेर आनी तांच्या कारबाराचेर आपलें लक्ष घालता जाल्यार अदीक अदीक असली गिरेस्तकाय पुंजावंक न्हय, पूण सगळ्या भवार्थ्यांनी धर्माची सेवा अदीक बरे भाशेन करपा खातीर. म्हणटच पयशे तिका शेवट न्हय, पूण एक उपाय. ह्या फिरगोजींतल्या फाब्रिकाच्या बाटा बेसांचो आनी दुडवांचो कारबार चलोवंक बिस्मान तुमकां नेमल्यात म्हूण हांव चड खुशाल. हो वावर तुमी व्हडे फिकेरीन प्रामाणीकपणान आनी गोज मातीच्या कायद्या प्रमाणे चलोवचो. तर आतां हे विचार तुमकां करता. पवित्र सभेच्या कायद्या कॅनन लॉज आनी फाब्रिकाचे कायदे रुल्स अँड रेग्युलेशन्स ऑफ फाब्रिका हाचे प्रमाणे तुमची जबाबदारी पाळटल्यात म्हूण तुमी भास दितात. हांव भास दितां. पवित्र सभेच्या वांगड्यांनी म्हणल्यार बिस्मान आनी ताच्या नांवान हो वावर चलयतल्यांनी दिल्ल्या कायद्या प्रमाणे हो तुमचो वावर तुमी करतल्यात म्हूण भास दितात. तुमचे आदीन केल्ल्या इगोर्जेच्या बाटा बेसांचो आनी पयशांचो तशेंच इगोर्जेंतल्या मोलादीक वस्तूंचो कारबार आनी परामोस प्रामाणीकपणान आनी व्हडे फिकेरीन चलयतल्यात म्हूण तुमी भास दितात. आतां आमी फुडें येवया आनी पवित्र पुस्तकाचेर हात धरून आमी सांगाती ही भासावणी करतल्या. हांव जेरोमिनो रॉड्रिगीस. हांव पीटर फ्रांसीस फर्नांडीस. हांव मारिनेला डी सुजा. हांव मिलिन डी सिल्वा. फाब्रिकाचेर समितीचो फाब्रिकाचे वांगडी कसो बिस्म साहेबान केल्ली म्हजी नेमणूक
खालतीकायेन मानून घेता मानून घेता आणि आणि जो वावर जो वाव म्हाका दिला म्हाका दिला तो तो इगोस मातीच्या मातयेच्या कायद्या प्रमाणे कायद्या प्रमाणे आणि आमी देवाच्या देवाच्या बोळान बोलान जबाबदारीन जबाबदारेन पाळटलो पाळटलो म्हूण म्हूण भास दिता भास दिता तशेंच तशेंच हो हो सगलो वावर सगलो वाव करतना करताना हांव हांव गुपीतपण गुपीतपण सांबाळटलो सांबाळटलो म्हूण म्हूण भास दिता भास दिता मोगाच्या बावड्यानो बिस्म साहेबान तुमच्या हातांत घातला तो वावर तुमी मानून घेतला म्हूण तुमी सभी माजार आतांच सांगून दिला तुमचे पासत हांव देवाक आर्गां दिता आनी तुमचो वावर उर्बेन आनी उदार काळजान तुमी करूंक तुमचेर आनी तुमच्या वावराचेर देवाचो आशिर्वाद मागता सगळे आमी उबी रावुया आनी वेळार आमचो जोणकिल्याचो बाबात सगळे आमी सांगातान आनी एकाच तड्यान उच्चारुया सोद मानता देवाक सोर पदवीदार बापाक स्वर्गान पृथ्वीच्या रोसनाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुत्राच्या सुमिया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोड सामावलो आकुवार मारिताय जल्मलो पोंस पिलाताका ताणें गोड सुचले ताका कुसात सोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्या मध्ये देवलो तिसरे दिसा मेल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गात चडलो सोड पदवीदार देवाच्या उजव्याक बसला पितांची आनी मेल्यांची मुसबी करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकदार पत्काचे भक्षणे कुडीचे जीवनपण सतनाचे जिवीत आमेन आनेस बाबार्थान हे वेळार आमचे जोणेकल्याची गरजो त्याच आमच्या देवा मुखार आमी दवरुया आमच्या धर्मीक फुडारांनी पोरचेची मोगान सेवा करतना कुटुंबीक जिविताक लागू जातली बरी शिकवण दिवंक तांकां कृपा मागुया जेजूच्या नावान बापा हे मागणे कोताव तुका जेजूच्या नावान बापा हे मागणे कोताव तुका आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी सोयंबा प्रमाणे कुटुंबीक येवजणेक तेंको दिवंक आनी ताचो प्रचार करतल्यांक सहकार बसावंक तांची मनां उजवाडाय म्हूण बापा लागीं मागुया जेजूच्या नावान बापा हे मागणे कोताव तुका जेजूच्या नावान बापा हे मागणे कोताव तुका गो बायलेन आपल्या लग्नीक आनी कुटुंबीक जिवीत देवाच्या उतराच्या उजवाडान मानून हाडूंक आनी भुरग्यांक जल्मान हाडूंक पवित्र सभेचे शिकवणे प्रमाणे पावलां मारूंक तांकां कृपा आनी बोल मागुया जेजूच्या नावान बापा हे मागणे कोताव तुका जेजूच्या नावान बापा हे मागणे कोताव तुका काजार जालोली सोयंबा प्रमाणे कुटुंबीक येवजण देवाची येवजण म्हूण लक्षांत दवरून कुडीच्या एकवटांत आदाचे उपाय पयसावंक पवित्र आत्म्याची जानवाय तांकां मागुया जेजूच्या नावान बापा हे मागणे कोताव तुका
तुझ्या नावान बापा हे मागणे कोता तुका. बाबा ह्या वेळार आमची किरीत मागणी देवा मुखार आमी दवरल्यान आनी किरीतपणी वडिलाच्या उतराक पाळो दिवन फिरगोजीच्या बाटा बेसांचो आनी पयशांचो कारबार चलोवपाचें काम आपल्या हातांनी घेतलेल्या भाव भयणांनी ते सेवे चाकरेच्या मनान आनी निस्वार्थीपणान करूंक तांचे खातीर आमी मागतना आमी जण एकलो आमच्या जिवितान मागण्याक पयलो वयलो जागो दिवंक आनी जेजूक आयकून आमचें जिवीत आनी वावर अदीक फुलवंत करूंक कृपा आनी बोल आमी मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. दाना तयारे वेळार आमी गायन करुया गायनाचो अंक C6 बागेंतल्या फुलां मोदें. बागेतल्या फुला मोदे रानातल्या झाडा मोदे कोरीतल्या तांदू मोदे ईश्वराक सोडले देणे जेजूच्या काळजा सोवे भेटोयता काळीज मोचे जेजूच्या काळजा सोवे भेटोयता काळीज मोचे. म्हज्या भयणी बाबाने आमचे बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानतात असले जावं म्हूण मागा. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्रतेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घे. सर्वेस्पर आदी मागा वेगवेगळ्यो बोलयो तुका भेटूंक तुजे पोरचेक तुवें फरमायलें त्यो सगल्यो आतां सोंपोवन जेजूच्या एकाच बलिदानान तुवें सोंपून नायक पावयले. तोच जेजूचो येवन आयज आमी तुका भोगतीन वोंगताव तो दोयीन तूं मानून घे आनी जशें पुर्वी आबेलाच्या देण्याचेर तुवें आशिर्वाद घालूय तशेंच आतां आमची जण एकल्यान केल्ली भेटून पवित्र कर आनी ती समेस्तांचे सोडवणेक फायद्याची जावं दी क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय भरता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदार आनी शासनाच्या देवा सर्वकाळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो निधीचो आमच्या जण एकल्याच्या फायद्याचो त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतले आमकां सोडूंच्याक आमचो तारक करून तुवें ताका पाठयलय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारे चौधरीन ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत भरून पुनर्जीवनपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी कशी पाळली आनी पवित्र पर्सा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूता आनी समेस्त भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें कीर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायत हा. पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. ओ स्वर्गी तुका सोय 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 सोय
sporace nawi Yetha taka soy soy O sorgi tuka soy 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 बाबा खरंच पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कुश्ट मरण सोंसूक आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची तेच पुरी जेवण जात आसतना काळच घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काळज नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचे बोगसोनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात बाबा ताचो गुट बोरगो थुया सुम्या जेजू आमी हो उंडो खाता आनी एकाच जितले पियेता तितले पावटी तूं वैभवान सोर आमी तुजें मरण परगुटा बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणीन उदगास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काळज तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रगत शेवतेल्या मा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उदगास कर फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा फिलीप नेड आमच्या गोवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरमासो धरून मेळ्यान ते आमच्या भाव भयणाची काकलत कर तांकां तुजे इश्टा कुडीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची ह्या वेदी भोंवतणी आज एकठांय जाल्ल्या सगल्या ह्या भाव भयणाची दया कर म्हूण आमी मागता अनखेरीतपणी आयज हे दिनवासणेचें बलिदान भेटयता जे वेळी सजान फामील तांचेर तुजो किरीत आशिर्वाद घाल वाडदीस समारंभात ॲशली पेरेरा आनी सिसिलिया रॉड्रिगेज तांचेरय तुजो किरीत आशिर्वाद घाल आंकवार मारी देवाचे माई सांगाती बागेन झुजे तिचे पोती बागेन झुजे बाज बागेन फ्रांसीस शाबेर पादवाचो बागेन थांदन बागेन दौर दुथा आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगात हा तुजी मोहिमा गावोवंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगात हा त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर्व पदवीदार बापाक सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमच्या सर्वंडरान जेजून आमकां शिकयल्या तीच आज्ञा मनान दवरून ताणेंच आमकां शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया आमचे बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी सकाळ सुद्दां तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षीत हा तशी आमची पातकां बुगस आनी आमकां तारणीक पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सबसकाय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ता चेड्याक आमी बरो भशेन अंतरेकता तर आमकां तुजेदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुडोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता
म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावात ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोजी येता आनी राज वचुरयताय सासणाच्या सासणांक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक माई मोगान शांती वांटुया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शिरीच्या जेवणान वांटो घेवंक आमकां पयल्यांत आनी एकठांयल्यान ती सगलीं आमी सुभागी. सोमिया टिंबोचे भितर येवचें म्हाका फावना. तुज्या एकाच पुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजान शिवंक वेताना आमी गायन करुया. गायनाचो अंक D1. आमचे मोदल्या कोणाक. आमची मोदल्या कोणाक कोणाक दान लागल्या. ओदमो आमचो सुको सुको जावन गेला. आमची मोदल्या कोणाक कोणाक दान लागल्या. ओदमो आमचो सुको सुको जावन गेला. आमचो ओदमो दानेला देवाक दानेला. आमचे काळी सोदरेकता देवाक ओदरेकता. आमचो ओदमो दानेला देवाक दानेला. आमचे काळी सोदरेकता देवाक ओदरेकता. शीतल उदक व्हांवता व्हांवता घोसघोशान. तान बागोवच्याक बागोवच्याक नवो जीव दिवच्याक. शीतल उदक व्हांवता व्हांवता घोसघोशान. तान बागोवच्याक बागोवच्याक नवो जीव दिवच्याक. आमचो ओदमो दानेला देवाक दानेला. आमचे काळी सोदरेकता देवाक ओदरेकता. आमचो ओदमो दानेला देवाक दानेला. आमचे काळी सोदरेकता देवाक ओदरेकता. आमचे मोदे हांगा हांगा जोर फुटल्या. चिव्या उदकान बोरता बोरता देव काळजा.
आमचेच मोदे हांगा हांगासर फुटल्या चिव्या उदकान बोता बोता देव काळजा आमचो आत्मो तानेला देवाक तानेला आमचे काळी सोदरेका आमचो आत्मो तानेला देवाक तानेला आमचे काळी सोदरेका देवाक ओद्रेका आशोन 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 चोरीशी तान बागोयात बागोयात दादोशी जायात आशोन 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 चोरीशी तान बागोयात बागोयात दादोशी जायात आमचो आत्मो तानेला देवाक तानेला आमचे काळी सोदरेका देवाक ओद्रेका आमचो आत्मो तानेला देवाक तानेला आमचे काळी सोदरेका देवाक ओद्रेका Prathuya. देवा आमच्या बापा तुझ्या भुरग्यांचेर माये मोगाची दिश्ट घाल सर्गीच्या देण्यांनी तुवें आमकां बोल्लें तो रातलें पातकी जिवीत सांडून तुझ्या भुरग्यांक सोबता तसलें नवें जिवीत दवरूंक आमकां कृपा दी या मी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमीन.
आजची मिसाची मांडावळ केल्या कार्म सायबीण समुदाय तांकां आमचे दिनवास. येता त्या सोनवाराक मिस करूंक माय दे दिवस समुदाय आनी आयताराक सांत लॉरेन्स समुदाय. गेल्या आयताराचें कलेक्शन जालें 19,340 रुपया. ह्या सुमारांत डोनेशन दिवन खेरीत आदार केला. आना आनी एडवर्ड डिसोजा 10,000 रुपया. सालू फेर्नांडीस 3,000 रुपया. आलेशिनो मास्कारेनस 5,000 रुपया. तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. देवान तांचेर कितें आशिर्वाद घालचो म्हूण मागता. आयज आमच्या देव संदेशकारांक जमात आसतली भुरग्यांचे मीस सोंपल्या उपरांत सगल्यांनी आजी जावची. आमच्या फिरगोस तरणाट्यांक आमचे पॅरिश यूथ आसात तांकां जमात आसतली फुडल्या आयताराक सकाळीं 10:30 वाजता. सगल्या आमच्या तरणाट्या जे जमेर आसात तांणी येवचें म्हूण आमची करीत विनंती. जी कोण नोवेना भेटूंक सोदतात सांत रोखीची तशीच सायबिणीची जाल्यार तांणी सोमारा दीस ऑफिसांत येवन तुमी ती भेटूं येता. जनरेटरा खातीर ह्या सुमारान कलेक्शन आयलां. पास्क्वाल जोआ मास्कारेनस विठ्ठलदास 10,000 रुपया. साल्वादोर आनी मारिया आंजेला फेर्नांडीस थेंबा 20,000 रुपया. इन मेमरी ऑफ लेट परपेत लिओनार्डो फेर्नांडीस थेंबा 10,000 रुपया. तांकां आमी काळजंतान देव बरें करूं म्हणटा. देवान तांचेर कितें आशिर्वाद घालचो म्हूण मागता. तशेंच तुमच्या उदारपणाक आमी रावता. आनीकूय जायत्या पयशांची आमकां गरज आसा. हो जनरेटर आमकां मेळटलो जाल्यार तुमी उदारपणान दितले म्हूण आमी रावता. तेच फुडें तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आयज वेंचून काडिल्ल्या ह्या समितीन जी बसणी आयज घेतल्या ह्या नव्या फाब्रिकाचे समितीक आमी बरे येता. फुडलीं 3 वर्सां ताचो वावर पळदीक जावंक देवाचो आशिर्वाद मागला. ह्याच देवाच्या सांगातान हो वावर बरे तरेन वचूंक आमी मागुया. तेच बरोबर तांकां दिनवासतना तांकां बरें मागतना किरीत दिनवास आमचे आदले फाब्रिकाची कमिटी जाणी जायतो बरो वावर फाटलीं 2 वर्सां म्हज्या सांगातार रावन तांणी केला. बिबियन फेर्नांडीस झेवियर आनी भयण रोशेल तांकां किरीत आमचे दिनवास जायतो तोकस घेवन तांणी हो वावर केला. आनीक सगल्या एके भाशेन रोस्तांक फुडो करूंक जायतो तरेन तांणी आदार दिला. तांकां आनी तांच्या कुटुंबाक देवान किरीत आशिर्वादान भरचें म्हूण आमी मागता. जे आयताराचे जाणट्यांक कम्युनिया दिवंक आमची जे लिटर्जिकल एनिमेटर्स सेवाधर्मीक सेवक येतात ते चवथ आयदोची फुडल्या म्हयन्यांतान आमी फकत 2 आयतार दितले. म्हयन्याचो दुसरो आनी चवथो आयतार. दुसरो आनी चवथो आयतार म्हयन्याचे 2च आयतार हो कम्युनिया घेवन तुमच्या गालांनी येतल्या. दुसरो आनी चवथो आयतार. आशिर्वाद घेवंक उबे रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटाक आमी गायन करुया. गायनाचो अंक F12 कुशाल काळजान. देवा मंदिरांतली आतां कुशाल काळजां. देवा शांतीन भायर सोडून घरा वेता.
Alleluia, 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 Alleluia. एकट्याचे नामी वाटून घेतला उरलो सोरो एकाच जाल्यान आमच्या देवाक कुशलकायेन दिनवास गायलो देवा मंदिरांतली आतां कुशल काळजां देवा शांती भायर सोडून घरा वेता Alleluia.